एक्स्ट्रीमली गूड. सरकारान जर कितें तरी एक अमावंट जर फुटबॉला खातीर क्लबांक दुसऱ्या क्लबांक दिता म्हटल्यार इट इज व्हेरी गूड. कित्याक हो डिमांड इवन हांव आसतना हांवें रिपिटेडली तेन्नाच्या सीएमा कडेन मांडलेलो की प्रत्येक क्लबाक कितें तरी मेळपाक जाय म्हणून. पूण कंट्रोवर्सी इतलीच जाली. तुमी हांव जाणा म्हाका विचारता ते कंट्रोवर्सी काय नासली. कंट्रोवर्सी एकाच क्लबाक कित्याक पयशे मेळ्ळे, बाकीच्या क्लबांक कित्याक मेळोंक ना होच प्रश्न आसलो. आतां जर 1 करोड दिता म्हटला हांव नकळो कितलो तो लोकांक पावतलो, पूण एटलीस्ट सम बिगिनींग हॅज बीन मेड. ताचेर हांव खरें म्हणजे सीएमाक खरें हें करता की इट इज अ गूड मूव. ओवरऑल स्पोर्ट्स सिनारियो जो आसा तो आज ह्या स्टेटीन असो देंवल्लो आसा की ओवरऑल इकोसिस्टम की स्पोर्ट्साचें हें सुदारपाक जाय. आनी हें सुदारतलो जाल्यार ताका एक विजन जाय पडटा. पयशे दिवप टेम्पररी, पूण लाँग टर्म सोल्युशन म्हणल्यार ओवरऑल हें स्पोर्ट्स सिस्टम कशें घडोवपाचें. प्रत्येकाचे गरजो अशे खुबशे स्पोर्ट्समॅन आसा इंडिविज्युअल स्पोर्ट्सांनी. हो टीम स्पोर्ट्स जालो. टीम स्पोर्ट्स जायच, पूण इंडिविज्युअल जे वावुरतात जे घाम गळयतात तांकां सुद्दां सरकारान पळोवपाची चड गरज आसा. तर बेश्टो एकटो MLA आयलो आनी ताका हॅप्पी करपाक आपूण दिता म्हटलें दिवचें, पूण सगळ्या स्पोर्ट्सा कडेन लक्ष दिवचें अशें आमी आम आदमी पार्टीची विनंती आसा. क्लियर सिलेक्शन हे असल्या बाबतींत जेन्ना कंट्रोवर्सी जाता केन्ना जाता जेन्ना ट्रान्सपरंट सिस्टम नासता. म्हज्या कारकिर्दीन हांवें जितले ट्रान्सपरन्सी हाडूंक शकता तितली हाडली, म्हणून अश्यो कंट्रोवर्सी चडश्यो जावंक ना. ट्रान्सपरंट सिस्टम म्हणल्यार कितें, एक बऱ्या कोचाच्या हातान दिल्या उपरांत ताका कोचाक इंडिपेंडंट सोडपाक जाय. ताका सुतां बांदून जर सोडलो जाल्यार असल्यो कंट्रोवर्सी जावंक शकता.